प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 5वा विसवोर वोड 43 ते 48 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्सेस 43 to 48. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. तुझ्या पेल्याचो मोग करतलोय आणि तुझ्या दुस्मानाचो द्वेष करतलोय अशें सांगलेले तुम्ही आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, सर्गीचो तुमचो बाप आपलो सूर्य वायट तशे बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशे खोट्या मनशांचेर घालता देखून तुम्ही ताची भुरगीं जावच्याक तुमच्याय दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितेल्या पासत मागात. तुमचो मोग करतेल्यांचो तुम्ही मोग करशात जाल्यार कसली तुमकां मोजरी मेळत? दोन वसूलदारूय तशेंच करिना? आनी तुमच्या भाव भयणीकूच तुम्ही सलाम करशात जाल्यार व्हडशें कितें केलें तुमी? ओन भावार्थी लेगून अशेंच करताय की ना? म्हणटच जसो तुमचो सर्गीचो बाप सोंपून तशींच तुम्ही सोंपून जाया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानांत जेजू आमकां दुस्माना सवें कसो मोग करूंक जाय ताचे वयर आमकां शिकवण दिता. आनी भाव भयणीनो, आमी जाणो की जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आसा कोण तरी आमकां दुखयतलो, कोण तरी आमकां आमच्यो खबरो करतलो, कोण तरी आमचेर आड येतलो. आनी जेन्ना आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार जाता आनी खरेंच आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानता, पवित्र आत्मो आमच्या सांगाता आसा, आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर, आमी देवाच्या उतरान रिगून आसा, खरेंच आमी आतां आमचें तारण जालां, खरें म्हणल्यार आमी देवाची भुरगीं जाल्या, तर जेजू आयज कितें म्हणटा? तो म्हणटा, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेष करतलोय अशें सांगलेलें तुमी आयकलां. म्हणजे आमी पोन्न्या कोरार असली वस्तू आयकलां. पूण तो आतां कितें म्हणटा? पूण तो म्हणटा, हांव तुमकां सांगता, सर्गीचो तुजो बाप आसलो सूर्य वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच खोट्या मनशांचेर घालता देखून तुमी तांची भुरगीं जावच्याक तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितेल्यान पासत मागात. हांव तुमकां भाव भयणीनो विचारतां आनी हांव प्रश्न हो म्हाकाच विचारतां, जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आसा आमच्यान आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक जाता? कितले फावटी आमी आमच्या घरानूच आमच्या घरकाराचो, आमच्या पुतिनीचो, आमच्या भुरग्यांचो, आमच्या भाव भयणीचो आमकां इतले त्रास जाता, जे आमी ते आमची दुस्मान न्हय पूण थोडे आमचे कितें आळकूर जाता, कितले फावटी आमकां त्रास जाता तांकां ताचो मोग करपाक. कित्याक ती आमकां कितें ना कितें आयज बरें फाल्यां कितें हें आमची आळकोर येता आनी जेजू आयज म्हणटा, ती सोड, तूं आतां दुस्मानाचो पासून मोग कर आनी तांचे पासून तूं मागणी कर. हें कशें घडटलें भाव भयणीनो? कशें आमच्यान आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाता आनी कशे भाशेन आमच्यान आमच्या दुस्मान जो लोक आमकां पिडापीड दिता तांचे पासून आमी कशें मागणी करूंक जाता? आनी आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां जबाब दिता. ताका एक आमकां ह्या प्रश्ना वयर हो आमकां एक शिकवण दिता, कशें आमच्यान करूंक जाता. भाव भयणीनो, जेन्ना ही शिकवण जेजून दिल्ली 2000 वर्सां पयलीं, तो आजून खुर्सार वचोंक नासलो. ताणें आजून आमचे पासत आमचें तारण करचे पासत ताणें आपलें रगत वारोवंक नासलें. पूण ही शिकवण दितालो तो. आनी तो म्हणटालो कितें? तो म्हणटालो की आमी जीं आतां 2000 वर्सां जावन आमी आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक जाय जाल्यार आमी पयलो हो मोग देवाचो आपणाक जाय. म्हणजे आमी देवाचो मोग आपणाक ना जाल्यार आमच्यान आमच्या पेल्याचो, आमच्या दुस्मानाचो बोड सोड, आमच्यान कोणाचोच मोग देवा भाशेन करूंक जायना. कित्याक? भाव भयणीनो, आयकात कशें कितें घडटा तें. ज्या दिसा आमी हें शिवर्तमान आयकता, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानून घेता, ज्या दिसा आमी खरेंच ही सजमणी आमकां मेवता खुर्सार कितें घडलें तें, ती सजमणी घेवन आतां आमी एक नवी रचना जाता. आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानता, आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी त्या वेळार आमचो आत्मो आतां
पवित्र आत्म्या उदेशी आसता आमी आतां देवाची भुरगीं जाता पवित्र आत्मा आमचे भितर येता आनी आतां आमकां हो पवित्र आत्मा देवाचो मोग आमचे भितर ओतयता आनी जेन्ना भाव भयणीनो देवाचो मोग आमचे भितर ओतयता तो मोग आमकां आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करपाक आमकां फावो करता म्हणजे जेन्ना आमी म्हणटा आमी कोणाचो मोग करता आमी तांकां भोगसणे दिवंक पावता म्हणजे जेन्ना तुमी केन्ना एक एक रुपयाचो म्हणटात तो म्हणजे कॉयन पळयलो म्हणजे एक वन कॉयन ऑफ 1 रुपी ताचे फाटल्यान एक हेड आसता आनी ताचे फाटल्यान टेल्स आसता म्हणजे तो कॉयन दोनूय सायडीक आसता एके सायडीक आमी म्हणल्यार एक कॉयन आसत जाल्यार एके सायडीक मोग म्हणटात त्या भाशेन आनी दुसरे सायडीक बोगसणे दिवपाचे म्हणजे बोगसणे आनी मोग करपाक कोणाचो एकूच तें केन्ना आमी म्हणटा आमी कोणाचो मोग करता आमी तांकां बोगसणे दिता जेन्ना आमी म्हणटा तांकां बोगसणे दिता आमी कांय ताचो मोग करता कित्याक जेजून आमचो मोग केलो आनी आमकां खुर्साद ताणें आमकां बोगसणे दिले तेच भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना लोक आमचेर आड येता जेन्ना लोक आमकां पिडापेट दिता जेन्ना आमचेर आड उलयता आनी आमकां कसले त्रास करता आमकां नाकारता हे आमच्या मनशापणाक ते एकदम बरें लागना पूण जेन्ना आमकां आमचे भितर जेजूचो मोग आसा पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा देवान आपलो मोग पवित्र आत्म्या उदेशी आमचे भितर उतयला तेन्ना आमी जो लोक आमचेर आड येता ताचेर आमची चोत्राय दवरिना आमी फकत तांकां मोग दिता तांकां बोगसणे दिता तेजे पासून मागणें करता आनी हें घडटा फकत नव्या करारान पोरण्या करारान अशें जायनासलें कित्याक जेजू आयज कितें म्हणटा तो कॉमेस करता 43 वळीन कितें म्हणटा तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेष करतलोय अशें सांगलें तुमी आयकलां म्हणजे तो पोरण्या कराराचेर कितें बरयलें तें आमकां सांगता पूण तो म्हणटा जें बरयल्लें तें आतां तुमी सोडात दुस्मानाचो द्वेष करात तुमी फकत तुमच्या पेल्याचो मोग करात हें तुमी सोडात आनी तुमी आतां सगळ्यांचो मोग करात पूण तो सगळ्यांचो मोग करूंक जाय जाल्यार जाय आमकां जेजूचो मोग देवाचो मोग जाय तो देवाचो मोग आमकां फकत पवित्र आत्म्या उदेशी आमचे भितर येता आनी तो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता आमच्या दुस्मानांक पासून आमी मोग करूंक पावता कित्याक देवाचो मोग आमचे भितर येतकूच तेन्नाच आमकां दुसऱ्यांक बोगसणे दिवंक जाता नातर बाय भयण आमी फकत धर्म करतले आमी देवस्पण करतले आमी सगळें करतले पूण आमचें काळीज फकत हें दुकान आनी बोगसणे दिनासतना हें देवाच्या मोगान भरलेलें ना जाल्यार आमी आमचो कसलोच फायदो ना आमचें तारण जावचें ना पूण ज्या दिसा आमी जेजूक आमचे सोमी आनी दोनी मानता पवित्र आत्मा आमचे भितर येता त्या दिसा आमच्यान आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाता कित्याक हो पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान दुस्मानाचो मोग करूंक जाता आयज बाबूणेन ह्या उतराचेर आमी खेरीत भाशेन ह्या कोरेजमाच्या वेळार आमी नियाळ करुया आनी खरेंच आमच्या मनाची नडसणी करून आमी पळोवया आमच्या जिवितांत कोण आमचेर आड गेला कोणाक आमी कोणें आमकां दुखयला वय आमी दुखयला जाल्यार आमी ताका बोगसणे दिवंक जाय पूण ज्या लोकांनी आमकां दुखयला तांकां आमी बोगसणे दिवपाक आयज आमी पवित्र आमच्या पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागणें करया जेजू कडेन मागणें करया आनी ही जी कृपा आसा हो जो देवाचो मोग आमी आपणावन आमी दुसऱ्यांक बोगसणे दिवन ताचो मोग करुया आनी आमचो दुस्मानाचो पर्यान आयज आमी मोग करपाक आमी फुडें सरया तांकां मागणें करुया तांचे पासत मागणें करुया तांचे फामिली पासत आनी खरेंच आमी देवाची भुरगीं म्हणून अशें आमी देवाचें उतर पाळून हें आमी आयजतान कमेस करुया तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरुंदरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव